आज जे भाशेन आमी इतलो लोक सगळो एकठांय जालो चोयला. वी सपोर्ट दिस एंटायर मुवमेंट. असेंब्ली भितर आमगे काम आतां सप्तेशाको उलयतालो आनी ही टोल्ड मी यू एन्श्योर दॅट एवरीथिंग इज डन रायट इनसाइड द असेंब्ली बीइंग अ लेजिस्लेटर एंड वीच आय हॅव ऑलवेज टोल्ड हिम दॅट जे कितें असेंब्ली उलोवपा आहा यू गिव इट टू मी. आय विल बी द वॉयस ऑफ द पीपल. And today this year is a people's movement and I have to support this people's movement against all the demands that are being put today. 17 टुवाचे 39 हेयाचेर गेल्या वर्सा जे उलयले आमी गेल्या वर्सा फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी जेन्ना उलयल्ले इन 2023 जुलय जेन्ना उलयल्ले हे आख्खे गोंयान चोयलो आहा. आमकां हे गोंय जे राखपाचें काम दिल्लें आहा ते आमी MLA जान आनी स्वप्नेशा असले वर देखणार जाणू गोंय साल्वार जावपाना. आज सगल्यो पंचायत एक जावपाची गरज आहा. सगळे पंचायतींनी आपल्या गेले जमीन जी आहा पंचायतींनी ती पंचायती जमीन मॉनिटर करून तेजेर प्रोटेस्ट करून तेजे बरोवन कोणूय कितें इलिगल करते नोंदणी हाडपाची गरज आहा. आनी तेन्ना जरी तर आमी सगळे एकठांय रावले आनी युनिटी दवरली जाल्यार म्हाका दिसता हे TCP मिनिस्टर आज हो आहा फाल आनी कोण आसतलो. So it will not matter whoever is the minister. Finally we have to be united. We have to protect our land and we have to make sure nobody does illegal activities in our villages, in our wards. I am here to support this entire movement. I am here with the people. I am here with the demand so that to sack the present TCP minister, that is Vishwajit Rane, and we will make sure that these demands are put up in the assembly which is going to start in the next week.